Veronica Rita Coelho, Riston Revan Samuel Pinto, Bessie Pinto, Stephen Pinto, Lanson आणि निश्मिता डिसोजा, दीपक सावियो अंद्रादे, शेन रेस्किना, एव्हलिन रेस्किना आणि एमिलियन डिसोजा बाळका जिसूक अर्गामीस, जॉसलिन इलियाना डिसोजा बाळका जिसूक अर्गामीस, विन्सेंट पिरेरा आणि अविन सोबेत पिरेरा, जेसिंटा डिसोजा हांच्या बऱ्या भलायके खातीर, रेस्ली रॉबिन आणि कुटुंब तांच्या प्रत्येकी देपासोतू, रेश्मा लोबो एवचिन लोब्याच्या बरे सर्जरी खातीर मिस दिता, शार्लेट टोनी आणि के सबेस्टियन हांचे एग्जाम बरे जावचे खातीर मिस भेटयतात, दीपक सावियो अंद्रादे हांच्या प्रत्येकी देपासोत, एडविन आणि सेलिन डिसोजा हांच्या आत्म्याक अरुण डिसोजा आणि कुटुंब, लॉरेन्स डिसोजा हांच्या आत्म्याक रॉयस जेस्सी डिसोजा आणि कुटुंब, कुटुंबांतल्या सरल्या आत्म्यापासोत हेलेन हॅरी सिक्वेर आणि कुटुंब, स्टॅनी डॅविन ब्रेविन वॉल्डर हांच्या आत्म्याक जेसिंता डिसोजा, मेरी तेरेसा अंद्रादे हांच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे, पावलिन अंद्रादे हांच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे. साची बेटा काढून कालते पोनी गुरपा जोडून सोम्या समोर येता, ताची कृत्या मोती दाटून महिमा सुती भेटून ताका अर्गां दिता, ताची कृत्या मोती दाटून महिमा सुती भेटून ताका अर्गां दिता. Servis poto dewamso, resna serga somsraso, Ika utrang taja संसार झालो आपल्या सारख्या ताने मुनशा रूपीत केलो देखो निजायकी बापोय तो सर्वांसो. संतोषाची बेटा काढून कालते पोनी कृपा जोडून सोम्या समोर येता, ताची कृत्या मोती दाटून महिमा सुती भेटून राखा अर्गां दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज सुमी जेजू ख्रिस्त मोगान बरोवन विळाप करता आणि सांगता, जेरुसलेमा जेरुसलेमा कितले बोटे तुका एक कोंबी कशे आपणाच्या पिलांक आरोवंक आशेता, तशें हांव तुका आरोवंक आशेलो राखूंक आशेलो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. जेरुसलेमा जेरुसलेमा कितले बोटी हांव तुका आशेलो म्हज्या मोगांत दवरच्या खातीर, पूण तूं आयकलो नाय. ह्या देवळांत तो देव आसचो ना, ह्या देवळांत तो देव रावचो ना. आपणाच्या पोरजे विशयांत शीन उसारून आपणाची मोगाची उतरां सर्वेस्पो जेजू क्रिस्त जेरुसलेमाक उद्देशून उलयता. ती उतरां आज आमकांय तीच उतरां उलयता. क्रिस्तावानो क्रिस्तावानो, कितले बोटी हांवें तुमकां म्हज्या मोगांत म्हज्या वेंगेंत दवरूंक तुमकां आरोवन दवरूंक हांवें प्रयत्न केले, पूण तुमी म्हाका सोडले नाय. अरी एक पटी आमी देवाचे विरोध
आनी आमच्या पेलाचे विरोध आनी आमचे विरोध आमी वेता आसतना सोमी आमकां इंस उतरां आमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आमचें जिवीत कितें म्हूण आमकां कळीत आसा. दोळे आमी धांपया, आतां आमी चोडया. त्रिएक देवाच्या अजीरपणांत आमी आसा. सोम्याक आमचे विरोध शीन उसारूंक सोडचें नाका. देवाचें तेंपल जावन आसचें आमच्या कुडींतलो उस्वास वेच्या पयलें आमी सोम्याक वेंग मारया, सोम्याचे आमी जावया. सांगात आमी मागया. हांव बादकी सरपदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत दसरून वायट आदन आनी बरें सदून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदां संवकार मरी सगळ्या दिवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सरपदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां वगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सरपदिदार आनी ससनाचे देवा, आमचो भावात बरवोसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलेलें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्या. तूं फर्मताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूळ चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, निमान एक उतार. सोम्या सवे रावून तुमी बळवून जायजय. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायजय. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसजय. आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राजवत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध. देखून तुमी देवाचे कवच नेसजय. तवल वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावोंक तुमी सकतल्यात. तितलेंच न्ही, अखेर पर्यान पाटी पडटनाशें झुजूंक तुमकां धैर्य मेळटलें. पाटी सरण आसतना तुमी दृढ रावची गरज. सज जावन तुमचो कमर बांद आनी न्हीद जावन तुमचें हृदय कवच. समाधानाची सुवार्त परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. सदांच भावार्थाचे ढाल घेया. तवल नश्ट दुस्मानाचे उज्या भाले पळवोंक तुमी सकतल्यात. बचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्रान म्हूण घेया. पवित्रत्व दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतार जावं तुमची तालवार. तुमी सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. संदर्भांनी पवित्रात्म्याचे प्रेरण मागोंक साधन चलया. दीस आनी रात म्हणल्या बरी तिरासानेन मागा.
देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थया. हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडांत घालून सुवर्तेचो गूट बे आनी भिरांत नासतना परगट करचे देणे देव म्हाका लाभव म्हणून मागा. आतां हांव बंदीत आसा तरी तेच सुवार्तेचो हांव करबरी पळया. म्हजे जबाबदारे प्रमाणे कसली भिरांत नासतना हांवें सुवार्ता परगट करीशे म्हाका. देवाचे उतार हे. देवा दैमान अतमो म्हजो विशेव घेता. देवा दैमान अतमो म्हजो विशेव घेता. देवा थंय अतमो म्हजो विशेव घेता. ताचे तामात म्हजी राखण येता. देवात अतमो म्हजो विशेव घेता. ताचे तामात म्हजी राखण येता. तोस म्हजे कडा, तोस म्हजे तारण, तोस म्हजे कोटे आनी तोस म्हजे रक्षण. तोस म्हजे कडा, तोस म्हजे तारण, तोस म्हजे कोटे आनी तोस म्हजे रक्षण. देवा दैमान अतमो म्हजो विशेव घेता. देवाची वाट पळयता अतमो म्हजो. तोस म्हजो बरवसो आसरो म्हजो. देवाची वाट पळयता अतमो म्हजो. तोस म्हजो बरवसो आसरो म्हजो. तोस म्हजे कडा, तोस म्हजे तारण, तोस म्हजे गोटे आनी तोस म्हजे रक्षण. तोस म्हजे कडा, तोस म्हजे तारण, तोस म्हजे गोटे आनी तोस म्हजे रक्षण. देवा दैमान अतमो म्हजो विशेव घेता. देवा दैमान अतमो म्हजो विशेव घेता. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय. सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. उन्नई सोम्या हांव आयकता. उतर काळजांत जगून दवरता. उतर तें तुजें जावं अमृत मोजें. सासणी जिवी दिवचें. उतर तें तुजें जावं अमृत मोजें. सासणी जिवी दिवचें. Alleluia, सर्वेस पोरा जय जय. Alleluia, सर्वेस पोरा जय. सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी थोड्या फारिजेवांनी जेजू चरशी येवन म्हळें हांगा सोतूं भायर सरून वच कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता जेजून तांकां जाप दिली वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा पळय आज आनी फाल्यां हांव देवसार सोडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें चलत रावसय कित्याक एक प्रावाद्यान जेरुजलेमा भायर मोरूंक जायना ए जेरुजलेमा जेरुजलेमा प्रावाद्यांक तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक पात्रायताय एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशिल्लो पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां हांव तुमकां सांगतां सर्वेस्पराची नांवीं येता तो सदैव म्हूण तुमी मुनासर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नात देवाचें उतर हें वाकली तुका क्रिस्ता तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट हांव जोडटलोच तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट हांव जोडटलोच खरें एक दैरादीक स्टेटमेंट म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो शेवट आपणाचो शेवट कळीत आसल्या मनशाचें जिवीत अशें धैर्यादीक परच्या पोर हांव थंय बाजोडी भुरग्यांक दोतून शिकोवन आसलो म्हाका फादरापान सांगलें मिसा विशयांत भुरग्यांक विचार म्हणून हांव भुरग्यां लागीं विचारलें दोतोनीचीं भुरगीं 10 वर्सांचीं भुरगीं जावं पुरो हांगा विचारलें तुमी कुमगार कित्याक येतात म्हणून कुमगार कित्याक येतात क्रिस्मसाक तुमकां कित्याक जाय एकामेकाची तोंडां पळोवन एकले म्हणाले जेजू जाय म्हणून आनी म्हणाले मम्मीन सांगलां म्हणून आनी थोडी म्हणाले पप्पान सांगलां म्हणून पाप तांकां कांय गोत्तू ना धाकटी भुरगीं तांची बुद्दवत एक तांकां कितलें कळीत आसा तशें सांगलें म्हणजे मोगाळ इश्टानो जिवितांत शेवट जायच एक MBA कसो स्टुडंट तो कित्याक MBA करता म्हूण कळीत नासतना ताचो सांगाती इश्ट MBA करता म्हूण तो शिकता तर कितें फायदो जर एक काजार जावचो चलो या चली आपूण कित्याक काजार जाता म्हूण कळीत नासतना काजार जाता तर तांणी काजार जावन कितें फायदो जर हांव एक याजक जावन हांव कित्याक याजक जाता म्हणून हे हांगा ब्रदर्स आसात तरबेती जोडटात कित्याक याजक जाता म्हूण कळीत नासतना ते याजक जाता तर कितें फायदो आमी कश्ट काडून गोळटा आनी कित्याक गोळटा म्हूण म्हाकाच कळीत ना तर कितें फायदो जिवितांत शेवट ना तर आमी करचें सगळें काम व्यर्थ आमच्या जिवितांत शेवट जाय आनी वस्तू शेवट घेवन क्रिस्त जेजू ह्या संवसाराक आयलो ताचो शेवट जावन आसलो ह्या संवसारी जेजू क्रिस्तचें देवाचें राज ह्या संवसारी स्थापीत करीचे आनी पळया आमी लुकाच्या 13व्या अध्यायांत आसा तुमकां पवित्र पुस्तक वाचची सवय आसा तर या तुमी आयकल्यान तर लुकाच्या 9व्या अध्यायांत जेजू जेरुसलेमाक थोंड करून म्हणजे आपणाचे शेवट पळोवन तो जेरुसलेमाक पळयन करन आसा आपले तो जेरुसलेमाक पळयन करन आसा आनी ह्या संदर्भी फारिजेव आयचे पयलें उतर येदो मोसोर फारिजेव जेजूक लागाड काडूंक सोदताले आनी आज येवन सांगतात तूं जेरुसलेमाक वचनाका हेरो तुका जुशी मारता
आनी आपले जेजू बळ्या आपणसो शेवट आपणसो उद्देश आपूण कित्याक ह्या संवसार आयला म्हूण कळीत आसून शिदा त्या फारिजावा सांगता वस त्या कोल्याक सांग वस त्या कोल्याक सांग कोणाक हेरोदाक सांग भियेना तो ह्या संवसाराक भियेना कित्याक ताचो शेवट ताणें जोडीचे तर तें देवाचें राज ताणें जोडीचे तर ताणें एक झूज झुजोंक आसा आपले तो जेरुसलेमाक वेता एक देवाचो सोजेर जावन तें झूज झुजोंक तो थंय येता आनी आयच्या पयल्या वचपान पळया गी सान पावलो एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत बो आपण भायर म्हणटा खोलो खोलो आयच्या वांजेलान खोलो खोलो खालें करता शिंत्र्यो करता वय गी सारकें गी आमकां कोता खोल्याची बूद शिमटी पोंदा घालून धांवचें खोल्याची बूत आसली या माती उचलोवची या शिंत्र्यो कोण धांवच्यो पवित्र पुस्तकान कोण शिंत्र्यो करता कोण पदरावी हा कोण शिंत्र्यो करता प्रवादिगी कोण शिंत्र्यो करता पवित्र पुस्तकांत हा देवसार करेक्ट आयच्या पयल्या वचपान पळया पावल एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा ते शेवट जोडच्या खातीर एक झूज तुमी झुजोंक आसा कोणाचे कुतंत्र्यो पळया देवसाराच्या कुतंत्र्यांतून तुमकां राखच्या खातीर देवान दिल्लें तें कवच तुमी न्हेसोंक जाय आनी आपले जेजू पयल्या वचपांत कशें आमी झुजाचे म्हणू तो शेवट जोडूंक कशें आमी झुजाचे म्हणू सान पावलो सांगता तर आपले जेजू आपणाचें थोंड जेरुसलेमा कुशेन करन तो तें झुजू झुजोंक फुडें गेला कसलें झुजू सान पावलो म्हणटा आमचें झुजू मनशा विरोध न्ही आनी जर तर जेजूचें झुजू आमचे विरोध आसलें तर मनशा विरोध आसलें तर तो कदाळागी तो झुजून विन जाता आसलो पूण आमचें झुजू मनशा विरोध न्ही अंतराळाच्या अधिकाऱ्या विरोध अंधकारा संवसाराच्या अधिपत्या विरोध म्हज्या मोगाळ इश्टानो आमी झुजोंक वेसो मुनी जावन आसा जर ताका आमी आमच्या बुद्वंतकायेन आमी झुजोंक वेता तर ताका आमी डिफीट करूंक जायना सैतान देवसार आमच्यानी कितल्याकी बुद्वंत आमच्या बळान मनशाच्या बळान ताका आमी झुजोंक वेता तर आमचें बळ कितें ताच्या मुखार तो बळादीक जर तर आमी आमच्या राजावांत ताका डिफीट करूंक वेता म्हूण चिंता तर बिलकुल साध्य ना ते जेजूय करता आसलो जर आमकां आमच्या पयशांनी या आमच्या सवलत्यांनी आमी ताका डिफीट करूंक या सोलवूंक या झुजोंक येता म्हूण आमी चिंता तर तें बिलकुल साध्य ना तो आमच्यांनी मुस्तुगिरेस्त कशें सान पावलो सांगता सत तुझे कमर बांद नीत तुझे हर्द कवच भवाताचे ढाल पवित्र दिता ते देवाचे उतर तुझे तलवार आनी मागणे तुझे विशिश्ट बळ तुमी थोड्याच दिसा पयलें पळयल्लें हे आमच्या चरित्रेंत तुमी वाचल्या जर तर ह्या आमच्या गांवांत ब्रिटिशांनी वसाचे तर कितें ब्रिटीश पुक्का म्हूण चिंतलें कितें आमी तांचे लागीं बळ नातलें कितें गी तांचे लागीं सैन्य नातलें कितें गी तांचे लागीं आर्मामेंट्स बंदूक नातलें कितें गी आसलें नॉन वायलन्स समाधान सत नीत ह्या ब्रिटिशांक आमच्या देशांत धांवडोंक जालें पोर शाहीन बागांत ते NRC विशयांत झगडें जाता आसतना गव्हर्मेंटाक कित्याक कांय करूंक जावना ह्या त्या लोकांक ताच्या विरोध आसल्या लोकांक कित्याक कांय करूंक जावना दे वर फ्रस्ट्रेटेड कित्याक थंय सत आसलें थंय नीत आसलें थंय समाधान आसलें खंय सत आसा थंय देवसार बिलकुल रावना सता मुखार ताका रावोंक साध्य ना खंय नीत आसा नितीवंतपण आसा थंय केदीस तो रावना ताका भोळ पावना खंय समाधान आसा थंय तो बिलकुल रावना ताका इसाया प्रवादी म्हणटा एक दीस येतलो खंय वाघ या सिंह वास्त्र सांगता खेळटले दूध पिवचे भाळ आग्याच्या बिलांत हात घालतले
विशया प्रावदाची उतरां खंय समाधान आसा थंय ना, खंय डिविजन आसा ना समाधान आसा, थंय त्या देवसराचें हाजीरपण 100% आसा. आनी देवाचें उतर खंय आसा, कोणाच्या जिवितांत आसा, थंय देवसराक अवकाशच ना. आनी बळादी खातीर विशिश्ट खातीर जावन आसा मागणे तिरासनान तुमी मागा. पळया जेजू म्हणटा, हांव मुजें हें झूज झुजतलोंसू, हांव मुजी ती वाट चलतलोंसू. एक पुटी आमी झुजा तळा गेल्या उपरांत म्हज्या मोगाळ इश्टानो, देर इज नो टर्निंग बॅक. ती फाटी पळोवंक ना. तीच उतरां म्हणटा सांग पावलो, फाटी पळोवंक ना. झूज झुजचेंच. कित्याक आमचें धैर्य सत, आमचें धैर्य नीत, आमचें धैर्य पवित्र पुस्तक, आनी आमचें धैर्य जावन आसा देवाचें मागणें, देवाचो आनी म्हज्या लागीं असो संबंद. आपले देव म्हज्या संगी आसतना कोण म्हज्या विरोध रावंक शकतलो? कोणूच ना. आनी ह्या धैर्यान आपले जेजू येता, आपणाचो शेवट जोडटा. आनी त्या जेरुसलेमांत खंय प्रवाद्यांक जिवेशी मारलें, खंय अनितपण आसलें, खंय ना समाधान आसलें, ताच्या नितीवंतपणा मुखांत, ताच्या स्वताच्या जिविता मुखांत आनी आपले ताच्या त्या मागण्याच्या जिविता मुखांत त्या कालवर पर्वतार तो बली भेटयता. आनी त्या संवसाराच्या अधिपतीक, अंधकाराच्या अधिपतीक नाश करता आनी आपणाचें झूज झुजता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांव क्रिस्तांव कित्याक? हांव याजक कित्याक? हांव एक क्रिस्तांव युवक कित्याक? 4 अक्षरां कॉलेजीन युनिवर्सिटी शिकोवन एक कुटुंब तिंत आखेरगी खंय आसा हें स्वताचें भाळ आमचें तें? खंय आमी बांदलां नितेचें अर्द्या कावाचें? खंय आमी देवाचें उतर उक्त्यान परगट करूंक ह्या सांगूंक आमकां धैर्य आसा? खंय मागण्याच्या बोळान हांव ह्या समाजाच्या संगतेक, म्हज्या कुटुंबाक मारच्या लारांक, म्हज्या कुटुंबाक मागच्या सक्तेक विरोध करून हांव रावतां, सांगता धैर्यान, वय म्हजो सोमी म्हज्या संगत आसा आनी म्हजे मागणे म्हाका केदीच सोडिना, हांव धैर्यान रावतां. म्हजो शेवट कित्याक खालींच ह्या संवसाराचो. हांव शिकतलो, कुटुंब बांदतलो, फाल्यां मरतलो. आयच्या उतरां, आयच्या वचपाच्या क्रियेचें उतर उडास दवरा. कितें म्हणटा थंय? पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां. पळय तुजें देवाळ देवान सांडलां. देवान आमचें देवाळ सांडच्या पयलें आमी परत आमचो शेवट आमी रिओरियंट करया, परत रिओरियंट करया. कित्याक आमी फकत क्रिस्तांव नांवांत न्हय. हांवें खाली म्हज्या तोंडांत सत म्हणटा म्हळ्यार पावना. हांवें निजाळकी सोम्याक सत मानिचे. जेजूच्या मरणाक, जेजूच्या जिवंतपणाक, जेजूच्या नितीवंतपणाक हांवें साक्ष दिचे. तदळा मात्र हांव एक याजक जावन जिवोंक या मरोंक शकतलो. तदळ आमी एक क्रिस्तांव जावन जिवोंक या मरोंक आनी आमचो शेवट आमचे झुजोंक शकतले. हांव म्हज्या मोगाळ इश्टानो, तर कित्याक आमी भिवोनचे? आमच्या लागीं आमचो देव आसा. हाजें किर्तन म्हणटा, देव जावन आसा म्हजें ढाल, म्हजें भद्रती, म्हजें कोटे. हांव कित्याक भियेचें? हेंच मतीन दवरून सताचें, नितीचें, समाधानाचें, देवाचें उतर आनी मागण्याचें बोळ करून आमचें क्रिस्त जिवीत जिवेया आनी हें शेवट हो उद्देश आमी जिवेया आनी तूच सरेस्प देव आमकां आशिर्वादांनी भरतलो. आमेन. आयल्या काणिकांची दयाळ मोगाळ बापा, पाटकी होतरी आयल्या वेगरी काणीक करपूंक तुका. वायन उडो तुका बेटो दिता, मोकाळ सुवास पिता. स्वीकार कर सोम्या माता, वोत आमचे तुजे बेसा, वोत आमचे तुजे बेसा.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. जातंतलें बलिदान आपल्या मनाकाने मेमे आमच्या नित्य पोवीस बेचादवा सर्वेस पोर मानून घेऊ. महिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता ह्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अधिक महिमा आमी दिवंक फावो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस पोरात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमे तुका वाकंता तारण मेळ्ळी तुजी परजा. सर्गा तुका एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस पोरतो. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हून सर्गी तुका जय जय. सर्वेस प्राच्या नावी येता ताका जय. हून सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळस, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसो गुट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन परावर तुवें आमकां सोड लाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवंत. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सरुणाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतील आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें परसळीत मुखामण पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता
हांवकार मरये देवाचे माये सांगाती सांग जोसे तिसो पोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची अजना मनान धरून ताणें शिकयलें आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळले पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्यान अत्रेक देल्या आमकां तुज्या उदार काकोद्दी सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्यान आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर आमकां फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या राया स्वागत करता तुका. जेजू म्हज्या राया स्वागत करता तुका. ओथ्या मोगान ओडतेगान राखून आसा सेंच्या तुका. ओथ्या मोगान ओडत्रेगान राखून आसा सेंच्या तुका. जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका.
म्हजो वर्णूंक कसो उण्या रुपी तुका सेवसो आश्रिता सांगात तुजो गोडी तू म्हजो सर्गीचो जीव दातारा म्हज्या सोडवून दारा ये आनी रास्त दुर्बोटी दारा जेजू म्हज्या राया स्वागत करता तुका जेजू म्हज्या राया स्वागत करता तुका उठ्या मोगान उडत रेगान राखून आसा सेंच्या तुका उठ्या मोगान उडत रेगान राखून आसा सेंच्या तुका जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर धमधमीत परमळाची बली कशी आपणाचीच देवाक भेटवणी केली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुना जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी संभ्रमण घेतलां ते ह्या जिवितान सतान आनी सर्गार संपूर्णेन आमकां मेळाशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. एक घडी बरं बसा. भावांनो आनी भयणींनो, येवच्या ब्रेस्तरांत हांवन ह्या पूण शेतान हांगासर आमी 2 मिसां आनी सडयतली. हांव 5 वरार सांजेर इंग्लीश भाशेंत आनी 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत अशें ब्रेस्तराची मिसां अशीं आसतलीं. 6 वरार सकाळीं, तशें 7:30 वरार, 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत, दनपारां 1 वरार कोंकणी भाशेंत, सांजेर 5 वरार इंग्लीश भाशेंत, 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत. पळया, पयलें 7 वरार कन्नडा आसलें, 7:30 वरार कन्नडा भाशेंत मीस हांगासर आसतलें. दयेकर नवी वेळावळ हेरांकी तिळशिया. दुसऱ्यान, सबार म्हयन्यांत हांव आमकां जायत्यांनी विनंती केल्ली आसा. ते कितें म्हळ्यार ह्या पूण शेतांत हांव हर एका दिसाचे मिसाचें बलिदान केवल यूट्यूबाचेर मात्र सीधा प्रसार जाता जाल्ल्यान जायत्या घरांनी मालगड्यांक मोबायलांत ह्या ॲप यूज करून यूट्यूबान पळोवंक कस जातात टीव्हीर घालून नजो गाय म्हणून. जायत्या प्रयत्ना उपरांत फाटल्या 2 हप्त्यांत हांव आमी हांगासर भेटोवची मिसां कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल मात्र न्हय आसता, V4 न्यूज केबल चॅनल लोकल टीव्ही चॅनल आसा जाल्यार घरा. तशेंच V4 स्ट्रीम मोबायल ॲपाचेर सकाळीं 6:30 वरार हांगासर भेटोवचें दिसपट्टे मीस, तशेंच ब्रेस्तराचे बाळोजीच्या नोवेनाचे मीस सीधा प्रसार लायव्ह दिवनच आसा. जायतो खर्च मेहनत हाच्या फाटल्यान आसा तरी V4 चॅनलाच्या मालकान कितेंच पयशे घेनासतना बाळोजीच्या भक्तीका खातीर हें बरें काम करता म्हणली भास आमकां दिल्या. ताचेर तांच्या सर्व वावराचेर जेजू बाळकाचे आशिर्वाद मागता. तर आमी कितें करियेत? पयल्यान पयलें अत्मीक दादोसकाय जोडूंक जाता. कोणाक? जी कोणाक येवंक जाता
तांणी हांगासरच येवन मिसाचें बलिदान भेटोवचें सबस्टिट्यूट जायना सांगचें की घरासर यूट्यूबाचेर येता कार्मेल किरण पाद्रे बिजी करून दितात आनी खंयच्या चॅनलार येता ना बाबा आनी भयण जी कोण हांगा येवंक जाता हांगासरच मिसाचें बलिदान भेटोवचें फिजिकल प्रेजन्स आमी म्हणटा कोणाक आड वरलां येवंक या कोणाक येवंक जायना पावटना तांणी घरा रावन अत्मीक दादोसकाय जोडूंक जाता त्या देखून उडासांत आमी दवरचें कोणाक जायना तांकां सांगा सकाळीं 6:30 वरार सदांचें मीस आनी ब्रेस्ताराचें मीस फायज जातलें तशेंच कर्नाटकांत पयले फावटी Amazon प्रायम या हॉटस्टार तशेले OTT प्लॅटफॉर्म V4 स्ट्रीम ॲप तांणी रिलीज केलां थोड्या म्हयन्या आदीं हें प्रारंभ केल्लें जाल्ल्यान तांणी इतलेंच आमकां सांगलां फादर जाता जाल्यार आमकां थोडे सबस्क्रायबर्स आका दिया मीस धर्माक मेळटा TV चॅनलाचेर ह्या ॲपाचेर पूण त्या चॅनलान कितें मेळटा थंयसर तुळू ड्रामा जावंक पुरो मुवीज आसात या स्पोर्ट्स जायतीं लगभग 500 चॅनलां थंयसर मेळटात वर्साक 500 रुपया सबस्क्रिप्शन भरलें तर खंडीत जावन ही चॅनलां तुमकां ह्या घरच्यांक पळोवंक जातलीं उगडासन दवरया मिसाक ह्या मागण्याक पयशे न्हय ते धर्माक दिता जाल्ल्यान तांकां कांय आमचो पाठिंबो दिवंक जाता जाल्यार आमी भक्तिकांनी तांचे खातीर थोडे 500 रुपया दिवचे जावन आसात त्या देखून हांगासर भायर मीस जाल्ल्यानच हांगासर ब्रदर नावीन आसा ना जर म्हाका मेळ्ळा कितें करचें हांव तुमकां सांगतां आनी हें केल्ले वरवीं त्या कुटुंबाक वावर करतल्या तांकां थोडो उपकार जातलो सो मिस्तांक देव बरें करूं सर आमी उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रागाच्या बाळकाची सुचें नोवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजो मनशांचो येसाम येयलो सर्म तरागाच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुणकन देवीक वयस मेळ्ळें नांव ताका फावो जालें नेनेरान शिकयलो जेजू मेस्त्री मुन्ना वाडलो आतां ताच्या बाळपणांत मनशाक गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां मावन रावनू आमची सर्व ते सावा बाळका जेजूच्या पांयांतळ आमी समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायवंत वडिलां पासत भुरग्यां पासत आमच्या कुटुंबांत आमचो दिसपडतो ग्रास आमी बऱ्या रितीन जोडोवचे खातीर आमी मागया आमी प्रत्येक रितीन कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणी पासत तशेंच आख्या संवसारा पासत जायत्या जाणांनी आमच्या मागण्याचो विचार केला तांचे पासत आनी तांचो उडासकान तांचे पासत आमी मागया सांगाता म्हणया ए भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सरपती अच्या पितारा उड्डापे केल्ले आसता आनी तुजो हात पेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पात्याने उलो मारतल्यांक सगळ्यांत नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी नेमे आमचे सुकेले हांव उक्षितां तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान बरी कृपेन बरयले सोमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैम आनी सदैम फळ तुज्या कुशीचें जेजू मरी देवाचे मे बापिया खाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवा सुपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो नामान बरी कृपेन बरयले सोमी तुजे संगता श्रेयां भितर तूं सदैम आनी सदैम फळ तुज्या कुशीचें जेजू मरी देवाचे मे बापिया खाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या
मरणाच्या वेळार आनी आमेन. देवा सोपूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो नमान बरी करपें बरोले सोमी तुजे संगत आसरे आमी तातूंत सदैवान सदैव फॉल तुज्या क्रिस्तीचे जेजू भगीन मरिये देवाचे में आमोपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आनी आमेन. देवा सोपूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा सदा सर्वदा आमेन. म्हणून जेजू बाळकान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां पटोवया. दिनवाशी काळजान सांगाता मुनिया ए बहुदार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां आयकले देडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुल्ती आमी वनितल्यो तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या हेजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनाची दैवीक मजा सोडून दी ससुदी आनी महिमा सा तुका बाळका जेजू आमेन. सर आमी उबे रावया. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाचवरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मा समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. मोगाच्या न्हू अकरेक वेच्या बैले तुमी एक न्हिचेव करून वचूंक आसा. तुमच्या घरात जायतीं भुरगीं आसात युवक आसात. आमचें हें झुजाचें तर आमकां आसचें सुलाभाचें आतें जावन आसा पवित्र पुस्तक. हांव मस्तना युवा जनांक भेट्टा ल्हान भुरग्यांक भेट्टा तुमचें कुटुंब तुमची भुरगीं तुमच्या आंतवासाचें तर पवित्र पुस्तकाची जाणवाय दिया. दिसाक 5 मिनटां तांणी वाचचें पवित्र पुस्तक तांच्या जिवितांत तांणी रावून तांचें जिवीत फूड करूंक तांकां बोळ दितालें. हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. तुमकां समेजता तुमच्या कुटुंबाच्या संद्या तो बाळक जेजू आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये साळका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये साळका तुका वंदितां वैभव वर्णितां उपकारांक तुझ्याच देवा सर्गां भेटयतां महिमा वाकणटां होगळी कुसातां बापा तांकूर बेसावान धाडून म्हाका दुबळ्यांक धाकट्यांक समो केलो तांच्या कश्टान वारान पावलो पात्या संगी रावलोय जेवलोय बरवशाचो दिवो जालोय नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये साळका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मोरये साळका मोगाळ पुताचो आमकां मोरये आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.